पर्यटन खात्यामार्फत आग्वादात सुरू जावपी हेलिकॉप्टर जॉय रायड्साक थळाव्या लोकांनी आयतारा आग्वादा चर्चीकडेन व्हडा संख्येन एकठांय येवन विरोध केलो। ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, आदले आमदार आग्नेल फर्नांडीस, जिल्हा पंचायत सदस्य शॉन मार्टिन आनी हेर मानेस्तांनी ह्या विरोधाक तेंको दिल्लो। पर्यटन मंत्री म्हणटा, गोंयांत आनी कसले तरी प्रकल्प हाडप हे तरी लोकांनी सांगचे। लोक सगळ्याच प्रकल्पाक विरोध करतात। गोंयचे पर्यटन वाडटले जाल्यार सीप्लेन, हेलिपॅडा सारखे उपक्रम हाडपाक जाय। ह्या हेलिपॅडा पासून 300 किलोमीटर वस्तीचेर लोक रावता। तशेंच आग्वाद किल्ल्याकय ताचो कांयच त्रास जावचो ना। हेलिपॅडाची सुवात सरकाराची आसा आनी सरकार हो उपक्रम सुरू करतलेच अशें पर्यटन मंत्री दिलीप पर्वळेकार हांणी स्पश्ट केलां। गोंयांत हो एक कॉमन शब्द जाल्लो आसा। एखादे गल्फ कोर्स हाडटलो ओपोज, एखादो एअरपोर्ट हाडटलो ओपोज, एखादे सी प्लेन करतलो ओपोज, एखादे हॉट एअर बलून करतलो ओपोज। जे कितें करता पळय तें गोंयांत ओपोज आसा। ओपोज करतल्यान म्हाका दिसता पयलीं शिकपाची गरज आसा, आमी कित्याक ओपोज करतात। त्या खातीर म्हाका दिसता आयज जे कोण जमलेले आनी ओपोज म्हणून सांगतलो तेच लोक म्हणटा की गोंयांत ट्युरिस्ट येना। ते जर तशें म्हणटा जाल्यार गोंयांत ट्युरिस्ट खंयचें एट्रॅक्शन दाखोवन हाडप हें त्या लोकांनी तरी सांगचें। ऑलरेडी परमिशन इज गिवन। आयज खरें म्हटल्यार तेजे डॉक्टर महेश शर्मा एविएशन मिनिस्टर दिल्लीच्यान येवपाचे आसले, पूण कांय कारणांक लागून ते मातशें लेट जाले। कार्निवालाक येता तोपर्यंत सगळी सर्विसीस ऑल गोंयाभर सुरवात जातली। पूण हेलिपॅड हें येतलें। आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध करीत काँग्रेसीन असली दादागिरी केल्ली म्हण गोंयकारांनी तांकां घरा धाडले आनी मनोहर पर्रीकराचे सरकाराक निवडून दिल्ले। ताचे खातीर सरकारान लोकांक जाय ते प्रकल्प फुडें हाडचे, लोकांचे हिता आड वचचे न्हय अशें म्हळां। काँग्रेस हॅड टेकन पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड। आमचे गोंयचे लोक सगळे हुशार आहा, तांकां ग्रांटेड घेवंक जायना। काँग्रेसीन ग्रांटेड घेतले। काँग्रेस पार्टी इतले ग्रांटेड घेतले की लोकांक केअर करिना जाले। आनी आयज आमचे गोंयच्या लोकांचे जे विशीज आहा, गोंय कशें आसचें हे आमच्या हातीन दिल्लें आहा, बीजेपीच्या हातीन। आनी बीजेपीच्या हातीन इतल्याकूच लागून दिल्लें आहा कित्याक एक विजनरी लिडर मनोहर भाई पर्रीकर हेका पोवन दिल्लें आहा आनी तेणे आमकां यंगस्टरांक चान्स दिला आनी आमी गोंया खातीर काम करता आनी गोंयकारां खातीर काम करता। जो तर गोंयच्या लोकांक जो तरची उमकी गजाल नाका तेंचेर फोर्स करप ना। हेलिकॉप्टर ट्युरिजम आनी ते कितें सी प्लेन हे सगळे जे आहा हे काँग्रेसीन हाडलेले। म्हाजे कडेन प्रूफ आहा, 2011 काँग्रेसीन हाडलेले। आनी हे जे मोचे तेंच्यांनी दवरल्या, म्हणजे जेन्ना मनीस वयता खंय मोचे दवरता आदले मोचे, ते मोच्यांनी आमी फीट जावंक पारना। दादागिरी जे कोणे केल्ले आहा तांकां घरा धाडलेले आहा, आमच्या गोंयच्या लोकांनी घरा धाडलेले आहा। इतले मजगती कलंगूटचे आदले आमदार आग्नेल फर्नांडीस हांणी गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्याचेर तिडक उक्तायल्या। आग्वादाचे हेलिपॅडाचेर हेलिकॉप्टर देंवल्यार गांवांत आवाजाचें प्रदूषण जातलें अशें तांणी म्हळां। I think GTDC has put up a statement saying that they will not buckle under any pressure regarding this tourism rights. Now, we want to tell them we are not pressurizing. What we are saying is, you have a helicopter tourism. Take them to Penjim, show them the Donabal Road which has been there, being now for the last 4 years. Take them to Vashi before it is destroyed. Take them to Terrakol, show them the destruction of this. Why disturb the ecology of Aguada Plateau? All the scientists, the biodiversity board, everybody has said that the place is eco-sensitive and fragile. Why they want to do that? My government came to power because